गोंयांत जावपी अपघाताची तात्काळ म्हायती मेळची आनी जे सुवातेर अपघात घडटात थंय आवश्यक ती पावलां उखलून सुदारणा करपाक सोंपेपण जावचें हो इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस ह्या ऑनलायन पोर्टलाचो मुख्य उद्देश आसा. बिरेस्तारा गोंयांतल्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयची DIG IPS वर्षा शर्मान पुलीस मुख्यालयांत हे ऑनलायन पोर्टला विशीं खासा बसका घेतली. हे ऑनलायन पोर्टल अस्तित्वात आसा आनी ताचो कांय प्रमाणात वापरूय जाता. मात हे पोर्टलाचे वापराचेर ज्यो कांय थोड्यो त्रुटी उरल्यात त्यो पयस करपा विशीं चर्चा करपाक ही बसका आशिल्ली. हे बसकेक भलायकी अधिकारी, येरादारी अधिकारी, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी, हायवेचे तशेंच कोर्टाचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिसाचे पदाधिकारी, हेल्थ इन्शुरन्साचे अधिकारी हे साबार जाळवणदारांची हजेरी आशिल्ली. ह्या ऑनलायन पोर्टला वरवीं डॉक्युमेंट घेवन प्रत्येक खात्यात प्रत्यक्ष वचपाचें पडचें ना. वेळ वाटावतलो. एका क्लिकाचेर सायट इन्स्पेक्शनाची मागणी करपाक मेळटली. हे संबंधीची फुडली चर्चा करपाक जानेराच्या निमणे सप्तकात वा फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकात परतून बसका जातली अशें DIG वर्षा शर्मा हांणी सांगलें. आज मैंने जो मीटिंग ली उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था. इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट एनालिसिस और वी वांट टू वर्क ऑन फेटल एक्सीडेंट. द मोमेंट एंड एनी एक्सीडेंट हैपन्स, द IO, द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ टू fill the form online about the details of the accident, and we are fixing time limits. Within this time limit, the inspection has to be done by the RTO and submit his report also online. And the health department, when they do the medical examination of the injured, they also upload the initial medical examination. And in that we have categorized it as short-term remedial measures and long-term. The short-term remedial measures need to be implemented within 15 days so that the accident does not repeat on the same stretch. Think by a time-bound action plan, we will be able to, in the coming year, we will be able to do something positive and have a curb on fatal accidents and overall accidents in Goa. Presently, the app is also there. They are filling the forms online, but some hitches are there, glitches are there, like time limits have to be fixed. There should be provision of uploading of the documents that we discussed. And the next meeting we will be having in January, end of February, first week. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.